ब्रेस्तार 14 नोव्हेंबर 2024. मुखेल वोड देवाचे राज तुमचे मदें आसा. नियाळाक आदार. एक भाव गोवायकी दिता. 15 वर्सां हांव केरळा रेतीराच्या लोकांची सेवा करतालो. थंय जोरूय मागणें मीस बोजोन चलतालें. आमकां भायल्यान जाय तो वाव करचो पडटालो. पागारूय आमकां मेळटालो, पूण जीव थोकतालो. इतलीं वर्सां हांव कुटुंबाक सांडून पयस गांवांत जियेलो. एका दिसा पाद्रीचें उलोवप आयकतना म्हजें काळीज खूब दुखांनी रडलें. हांवें म्हजे पिडेस्त आनी म्हातारे आवय बापायक एकसुरी सांडून ताची जबाबदारी सोडून ह्या जाग्यार म्हजी सेवा दितालो. पूण इतली दादोसकाय म्हाका 15 वर्सांक मेळूंक ना. तितली कुशालकाय आनी संतोश म्हाका परतून येवन म्हज्या आवय बापाची सेवा करूंक मेळ्ळो. हांवें मोगान सेवा केली आनी म्हज्या गोपान तांणी 3 वर्सां उपरांत प्राण सोडलो. खरेंच देवाचें राज म्हज्या आवय बापाची सेवा करून हांवें अणभवलें आनी आयज हांव ह्याच दुसऱ्यांक परगट्टां. देवाचें राज पयस ना, पूण आमचे मदें आसा. आयज आमी आमच्या भुरग्यां पासत मागता. जेजून आपल्या शिसांक पासून लागीं आपूण एका भुरग्याचेर हात घालून शिकवण दिली. ह्या भुरग्या भाशेन ल्हान खालती जायात आनी सोर्गींचें राज तुमचें जातलें. एकामेकाचो अनुभव घेवन वेळा वेळार देवाचें राज ओळखून घेवन ते मेहनतीन बांदूंक वावरुया. म्हजो थाराव दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक, देवाचें राज अणभवूंक, दुसऱ्यांक तें परगटूंक आनी जिवंक वावुरतलें.